माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मये वाठारांत साबार समस्यांचो रेवाडो. अखेरेक मयेच्या आमदारान पिळगांव सावन सारमानस मेरेन आडयली ओर येरादारी. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आमदाराक आयली जाग, लोकां मदीं प्रश्न निर्माण. दिवचल बाजार वाठारांत कांय अनवळख्यांची भौशीक सुवातेर सोरो पिवन नुमशणां. वाडला सुरक्षेचो हुस्को. साबार वेळाक केल्यो कागाळी. पुलिसांनी घेतलो एकल्याक ताब्यात. दिवाडे शेनवाराक पारंपारीक बोनेराचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. गोंयचे गिरेस्त संस्कृतीक दायजाचे घडले दर्शन. लोकां मदीं उमेदीची ल्हार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मये वाठारांत रस्त्याची वायट परिस्थिती, खण प्रदूषण आनी पिकाचें लुकसाण हाची कागाळी थळाव्यांनी आनी शेतकाऱ्यांनी केल्या उपरांत मयेच्या आमदारान आयज पिळगांव सावन सारमानस मेरेन ओर येरादारी आडयली. सुदारणा जाय मेरेन येरादारी थांबोवची अशें आमदारान सांगलें. ही येरादारी सदांच चालू आसा. जाल्यार वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आयज आमदाराचें लक्ष पडलें काय कितें? लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाल्यात. मयेचो आमदार प्रेमेन शेट हांणी पिळगांव सारमानस मार्गाचेर धातुकाची येरादारी करपाक आडयले. शेतकार, मळ्यांचे धनी आनी थळाव्यांनी खणकामाक लागून प्रदूषण आनी शेत जमनीचें लुकसाण जाल्ल्याची कागाळ केल्या उपरांत हें घडलां. खण येरादारी चालू आसतना पावसाळ्यान रस्त्या वयलो चिखल लागसरच्या शेतांनी व्हांवता. पिकावळींक लुकसाण जाता. तशेंच रस्त्याची स्थिती आनी त्या वाठारांतल्या प्रदूषणा विशीं लोकांनी हुस्को उक्तायलो. आयज आमदार येयलो खरो, पूण अजूनय ह्या समस्यांचेर उपाय काडूंक ना. इतल्या वर्सांनी आमदाराक जाग आयली, तिवूय बी वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान थळाव्यांनी प्रश्न केला. तसो पयलीं ट्रान्सपोर्ट तसो वयतालो, तेंच्यांनी आतां शेतां पाड घालून दवरल्यांनी. हो रोड तांकां पब्लीक रोड हो तांकां आतां ट्रान्सपोर्ट करूंक दिला. तर आतां ते बाटाय पाड घालूंक येयल्या. मनशान जगपाचें कशें? गोंयकारांनी आतां जगपाचें कशें? सगळे बाटा बेटा सगळे तेंच्यांनी कंपनीकूच यूज करपाक दिले सगळे. लोकांचे ते मात्तूय चिंतिना. आयज आमदार येयलो, म्हाकाय कळ्ळें इन्स्पेक्शन आसा म्हणून हांव हांगसर येयलें सांगपा लागून 2 शब्द. पूण आमदार गेलो न्हू, तेणी काय सांग तेजेर आतां काय सोल्युशन काडूं ना. तुजी कोल खंय वयतलो काय म्हणून. आतां खंय पब्लीक खूब त्रास जाता पब्लीक, पूण ते कांयच एक्शन घेयना. इतले लागीं आसतना आमदार सुद्दां येवन पळयना हांगसर. आयज येयलो तो पळोवपाक. आयज जेन्ना म्हाका कॉल येयलो कोणाचो, हरशी भाडें आहलें, हांवें भाडें बीन कॅन्सल केलें. आनी जेन्ना आमदारान जर गाडी आडवी घातला तेन्ना म्हाका बरें आसलें. तेणी आयज डायरेक्ट घेवन गाडी आडवी घातली. म्हणजे हरशी कोण येते दिसा हांगा आमच्या लामगांव वयर माथ्या हेत येवपाचें आसलें, कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, तेंच्यांनी हांगा 10:30 सुमार रस्तो चकचकीत केलो. हांव म्हटलें आयज अशें कितें जातलें? मदींच रोड चकचकीत कित्याक? पळयत जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण तरी शामील आसा. हे कोण तरी तांकां सांगता. तांकां रोड कसो चकचकीत? तुमी चलयता मरे, चलया मरे. चलयता तुमकां कळोंक जाय, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीकूय कळोंक जाय. हे तेतून कोण तरी मिलजूल आसा, कोणाक तरी भायल्या भायर हप्तो सुट्टा म्हणून हे सांगता. तांकां तशें ते दिसा चकचकीत आसलो रोड. मागीर जेन्ना वयतूक आमी सारमानशेर वचून रावले, बाबा हेंकां दाखयतलो, फिल्डार येवन दाखयतलो म्हाज्या कितें जालां तें. जाल्यार आमी थंय वाट पळयताले, हे खंय नाच जाले. 3 सुमार परतून ट्रान्सपोर्ट चालू. कितें जालें आतां? ते दिसा ग्रामसभेकूय आमी आवाज उठयलो. सारमानशेर हांगा जेतके बागान माटीर सारमानशेर आसा पळय सगळ्यांनी इश्यू रेज केल्लो तो. मडी जाता, रोड मडी जाता. कितें सबंद रोड पळोवंक सारको ना. सगळ्यांच्यो गाडयो हे सारको धुल्लन काबार जाता. आनी गाडयांक धुवंक जाल्यार आमकां ते पयशे दिना कोण कंपनीवाले. आमी कितें करपाचें? खंय व्हरून गाडयो धुवपाच्यो? बीन कितें धापून सारकें व्हरता ते सगळो चिखल बरें बेश्टो येयना. इन्स्पेक्शन सुद्दां जाल्लें. तेणी फोटो मारलेले आसा प्रथम देसाय सरान. तेणी फोटो केला कॅप्चर गुगला मार्फत. पळोवया आतां कितें आतां. सगळो पावडर काडलेलो आसा, तो सायटीकूय काडलेलो आसा. तो केन्ना व्हरता तो पळोवया आतां. आतां फुडें आतां फेस्टिवल आहा, सगळी फेस्टिवल आहा. रक्षाबंधन आहा, उत्सवी आसा, मागीर चवथ आहा. ते टोटली बंद जावपाक जाय. टोटली बंद. रिजोल्युशन पास जाला. चवथीक आतां पळय तुमचो जर स्मुथली जर सिजनाक जर ट्रान्सपोर्ट चलोंक जाय न्हू,
आता तरी मातशें लोकांक त्रास दिनाका. त्या पयलीं पळय त्या टायमार फाटल्या तेन्ना सर तुमी करिना नासले पावसान, करच्यान तुमी स्टार्ट केले पावसान तुमी. पयलीं कितें आमदारान सरपंच, पिळगांवच्या पंचायत वांगडी आणि थळाव्यांसयत सुवातेची पळोवणी केली आणि खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन ह्या प्रस्नाविशीं उलयलो. तशेंच थळाव्यांनी उप्रासिल्ल्या हुस्क्याचेर आजून कसलीच कारवाय जावंक ना अशें सांगून खण कंपनीक धाडिल्ल्या पत्राचो उल्लेख ताणें केलो. बंद जातले जोपर्यंत तुम्ही पोल्युशन कंट्रोल तुमच्या सायड चकचे आसता तुमी धुवन दवरता. तशें नाका. आमकां लोकांक तुम्ही त्रास केलेले जेन्ना जेन्ना तुम्ही लोकांक त्रास करता तेन्ना आमी लोकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तो जावन तुमी सिजन सुरू करा. आतां लोकांक मातशें रिलॅक्सेशन दिया. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. सरकाराची येरादारी धोरणां आणि खाजगी बस ऑपरेटरांक जावपी समस्यांचो आराखडो खाजगी बस ओनर्स असोसिएशनाचो सरचिटणीस सुदीप तामणकाराच्या फुडारपणाखाला पत्रकार परिशदेंतल्यान मांडलो. कदंबा येरादारी महामंडळान इलेक्ट्रीक बसी सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान खाजगी ऑपरेटरांचे दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. पर्वरी पुलाच्या उक्तावणा वेळार काळे बावटे दाखोवपाची तयारी तांणी दाखयल्या. नितीन गडकरी आहा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हायवेजाचो जो मंत्री आहा, वो आयज E20 पेट्रोल म्हणजे इथनॉल मिक्स करून जे पेट्रोल मार्केटान विकले वयता तेचेर वेगवेगळ्या तरेन आरोप केले वयता की E20 पळय जे आहा, इथेनॉल पळय जे आहा पेट्रोलान मिक्स करप हे तो खंय तरी आयज सगळे देशान मोठो काण जाला, मोठो भ्रश्टाचाराची हितून सगळे इन्वॉल्वमेंट आहा आणि प्रत्येक पावड्याचेर आयज सगळे जाण सबंद देशभर आयज लोकांची इंजिनां कामाक येवपाक लागलेली आहा. मागीर वेगवेगळ्या माध्यमांनी लोकांच्यो गाडयो बंद पडपाक लागलेल्यो आहा. अशा रितीन हे सगळें चल्लेलें आहा. तेका प्रोटेक्शन म्हणून आतां इथेनॉल पळय जे आहा, गडकरी जेन्ना हें नोटिफिकेशन पळय काडटा पळय तेन्ना तो कितें म्हणटा, इलेक्ट्रीक बसीक परमीट ना, इलेक्ट्रीक बसीक रजिस्ट्रेशन फी फक्त भरपाची, तेका टॅक्स ना, परमीट ना, कसलीच तेका फीज ना, टॅक्स बी कसलोच लागना. अशा तरेन तांकां रिलॅक्सेशन दिता इलेक्ट्रीक बसी. म्हणजे त्यो इलेक्ट्रीक बसीचे तो कवच घेता. आमी कशें म्हणटा पयलीं लढायक बी शिवाजी महाराज बी वयताना सगळे ते कवच घालताले, दाल आसताली हातींक हें आसतालें, चिलखत आसतालें, अशी वेगवेगळी कवच आसताली. म्हणजे प्रोटेक्शनाक अशें प्रोटेक्शनाक हो कितें करता, ह्यो इलेक्ट्रीक बसी आहा त्यो फुडें दवरता. तेज्या फाटल्यान नोटिफिकेशनान कितें घालता, व्हेकल ऑपरेटेड ऑन इथेनॉल म्हणून घालता. मागीर मेथेनॉल व्हेकल ऑपरेटेड मेथेनॉल फ्युअल आनी हायड्रोजन फ्युअल म्हणून घालतात. अशा रितीन हे सगळे काण हांगासर चल्लेले आहा. आयज ज्यो बसी पळय त्यो EV ट्रान्साच्यो पळय जाता रजिस्टर, हेच्यो नंबर प्लेटी एक्चुअली कायद्या प्रमाणे ग्रीन आनी येलो नंबर आसपाक जाय. पूण हे येलो नंबर न आसता जे व्हायट नंबर प्लेटीचेर पयशे घेवन हे वाहतूक अधिकारी तांकां फिटनेसार दितात. आनी जेन्ना हांवें कंप्लेंट केल्या तेन्ना हे आतां ते हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट म्हणटा सरकार हाडल्या आमी, तर ते आतां पेंट मारता, ते हळडुळो पेंट मारता तेचेर. पेंट मारून हाय सेक्युरिटी काय म्हणून म्हाजो प्रश्न आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारान आनी वाहतूक डायरेक्टरान अरविंद कुटकारान हेचें स्पश्टीकरण दिवंक जाय. सावथ गोवा एनफोर्समेंट जो आहा निक्सन हेणी स्पश्टीकरण दिवंक जाय. अज्विन कारवालो जो आयज पळयता नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंट, हेणी ह्या तिगाय मनशांनी स्पश्टीकरण दिवंक जाय. पेंट मारप म्हणजे HSRP काय म्हणून, आनी जर तर न्हू जाल्यार तेजेर कारवाई कित्याक जायना, कोणाक कितलो हप्तो EV ट्रान्सान कडसून वयता हेचें स्पश्टीकरण तेंच्यांनी गोंयच्या जनतेक दिवंक जाय. हाय सेक्युरिटी म्हणजे कितें. मागीर दुसरी गोश्ट कितें आहा, बॅच नासलेले ड्रायव्हर आयज तेंच्यांनी अपॉयंट केल्या. महाराष्ट्रांतले भायले हाडले हांगासर. आमकां जर एक ड्रायव्हर टॅक्सीचेर जर मेळात बॅच नासतना तेका तालाव दिता, 10,000 फायन मारता. आनी ते लोक आयज ह्यो EV ट्रान्साच्यो बसी पळय आमच्या पोटार पांय दवरपाक सरकारान हाडल्या. त्यो आयज बॅच नासतना सुद्दां ड्रायव्हर चलयले जाल्यार तेंचेर कांय एक्शन घेयना. आनी कंप्लेंट सुद्दां ह्या ऑफिसान दिल्ली आसा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन. पळया तेचेर कितें एक्शन जाता पळय ती. अशा रितीन जो हो धंदो पळय आहा पळय सगळो आयज आमचो सगळो सोंपोवपाचो प्रयत्न ह्या भारतीय जनता पार्टी कडसून चल्लेलो आसा. सगळ्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा की गडकरी 10 सप्टेंबराक येता तेन्ना शांततेन आमी जो त्या फ्लायओव्हराचें उद्घाटन पळय जें जातलें त्या उद्घाटनाच्या स्थळा कडेन वचून त्या काळे बावटे दाखोवपाचो आमचो प्रोग्राम ठरलेलो आसा. त्या संदर्भान सरकाराक नोटीस दिली वयतली आनी हे 10 सप्टेंबराक कार्यक्रम कसो तेंचो पळय आहा तेन्ना पळोवन आमी काळे बावटे दाखोवपाचो कार्यक्रम आमचो आयज आमी हांगासर जाहीर करता.
गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, मनीषा जाधव आणि भक्तिपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचल बाजार वाठारांत कांय अनवळखी लोक भौशीक सुवातेर सोरो पिवन धुमाकूळ करतात. सुवात दूषित करून लोकांक त्रास दितात. देखून थळावे दुकानदार आनी लोक सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तायतात. साबाळ वेळार कागाळी करून अखेरेक पुलिसांनी एकल्याक ताब्यांत घेतलो. भौशीक सुवातेर सोरो पिवन धुमाकूळ घालप्यांक लागून दिवचलच्या दुकानदारांक असुरक्षितताय जाणवता. हे फाटभुंयेर दिवचल बाजार वाठारांतल्या गणेश मंडळान कागाळ करून सोरो पिवन लोकांक त्रास दिवपी एकल्याक ताब्यांत घेतलो आनी ताका पुलिसांच्या हवाले केलो. दुकानदार, विक्रेते आनी भोंवडेकारांक हुस्को करपी दिवचल मार्केटांत अशे तरेच्यो घडणुको खूब फावटी घडत आसात. ताणें पुलिसांक ह्या वाठारांत चड नेमान गस्त घालपाची मागणी केल्या. भौशीक उपद्रव करप्यांचेरय खर कारवाय करपाचोय उलो मारला. हांव सद्या डिचोली गणेश मंडपान आसा आनी आमची तयारी जोरान चालू आसा. आज एक इन्सिडंट घडलो हांगा की एक काही व्यक्ती एक आसा ती सदींच हांगा ह्या मंडपान येवन घाण करता आनी सकाळी रातचो न्हिदोवन थंय मुतता आनी घाण करून वयता आनी सकाळी नाच जाता. पूण तरी आसतना हांव सगळ्या दिवचलच्या नागरिकांक तशेंच इतर जे मार्केटान वेपारी आसा तांकां विनंती करता, अशें जर कोणी लोक तांकां गावले दिसले घाण करताले मंडपाचे आमी कितकेशे जे दिवचलकार सबंद दिवचलकार आसा हो सार्वजनीक गणपती आसा हो दिवचलकारांचो असल्या कारणान हे पावित्र हांगा लागता. त्या खातीर सगळ्या दिवचलच्या नागरिकांक अशें काही हांगा जर गोश्टी घडल्यो जाल्यार त्वरीत तेंच्यांनी आमच्या मंडळा कडेन संपर्क करचो किंवा अश्यो गोश्टी पुलिशेच्या देखरेखी खाली तांकां दाखोवन दिवच्यो. आयज अशेंच एक इन्सिडंट जाला तो आयज समोर दिसता म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो ताका आमी बसोवन दवरला आनी पुलीस जी आसा ती आपली कारवाई आतां करतली. आमी पुलिसांक आपयल्या त्या जाग्यांनी अशे काही जे व्यक्ती आसात जे काही अशे दिवचलेक जे नाचधूस करणारे काही हांगा मनीस थोडे आसात ते येवन रातचे सोरो पिवन आनी वेगळे कितें ड्रग्स वगैरे घेवन हांगा अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी हांगा घडलेल्यो आसा. काही महिलांचे हात घालप जाल्लो आसा, काही महिलांची छेडछाड केली वयताली, अशे काही लोक हांगा रातचे घडलेले वयता. पूण हांव पुलिसांकूय एक विनंती करता की पेट्रोलिंग आसा ते रातचें हांगा करचें. अशे लोकांक आसा ते मार्केटान हांगा खंयसर बेशिस्तपणान वागोवंक दिवचें न्हू आनी तांकां व्यवस्थीतपणे तेंची काळजी म्हणजे व्यवस्थीतपणे तांकां तेंचेर कारवाई करची अशें हांव त्या दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाक लागीं मागता आनी रिक्वेस्टूय करता. हे कितें पळय हांगा घाण जाता येवन हांगा बुरशावण करता सगळे जाण. हे बेबी येता मुततात आनी कितें करतात कोणूच हांगा पळयना येवन. हे पोलिसांक सांगलें पोलिसूय आयकनासले. आतां तेंच्यांनी आतां येवन तेका हें केलो म्हणून सांग तेंच्यांनी कमिटीच्या मनशांनी तांकां फोन करून आपण हाडून येलो तेका. हे आमकां सगळें सुरक्षीत जाय हांगासर बसता पळय. हे घाण हांगासर सुद्दां पळय उदक भरला कोणूच पळयना हांगा येवन. आतां आमकां तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें आनी सगळें निवळ करून घेवपाचें. आतां चवथीचे दीस निवळसाण नाच मार्केटान आमच्या सगळ्या पुरुशापणां. न्ही आतां हो धरला पळय तशें आनीक गोश्टी घडल्या हांगा पयलीं. ह्या पयलीं ना तशें घडोवंक ना. हो पयलो जाता येयला हांगासर आनी अशें पुरुशापण केलां. देवाच्या जाग्यार मुतला सांगलें आमी कितके फावटी तेका बसो नाका म्हटल्यार ताका बसता येवन तो मुतता रातचो. सगळ्याक घाण करता. मागीर आमी ताका आतां पुलिसांक सांगलें पुलिसांनी आयकूंक ना. आतां तेंच्यांनी फोन केला तेन्ना येवन येलो तेका. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. दिवाडे शेनवारा पारंपारीक बोनेराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या निमतान गोंयचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी धार्मीक एकचाराचें दर्शन घडलें. दिवाडे पियेदाद यूथ असोसिएशनान हो उत्सव घडोवन हाडलो. पळयात दिवाडकारांनी आपले नातें पोन्न्या दायजा कडेन कशें जपून दवरलां तें. Good evening, everybody. On behalf of Piedad Youth Association, and with the energy and spirit and the magic of every Divadkar, I, Clarence Fernandez, President of Piedad Youth Association, declare Bonera 2026 open. So thank you to all our flag bearers. With that, ladies and gentlemen,
we are going to get started with our fancy dress competition. Have you put your hands together, make some noise. सोगल्यांच्या गोस्ताचे The one, the only, Mahindra Alvarez. We're so happy to have you here, 42 years and counting. We're just about to begin with our junior category fancy dress competition. मीठ घ्या मीठ ये मार गया ये गंगे खय सगो अगो मीठ नका थोडे उरला त्या वाडर गेल्ले हा. Hello everyone, Viva Bonera. My name is Janaila Shadal Mandis. I am 6 years old from Pomorpa. Today I stand before you all to speak against the cruelty of child labor. A child's hand belongs on a pencil, not on heavy tools. सोगलम तुमका देव बरी सांज दिव आणि विवा बोनेरा. आयज हांव तुमचे मदें आयला कलरफुल जावन. म्हजें नांव फ्रँको बोंदेरकार आणि हांव एक आदलो गांवकार. Hi everybody, I'm Michael Jackson and I stay home and my mama is staying home with me. हांव गोंयची फेणी. म्हाका पळोवन तुमकां कळत आसतलें हांव गोंयची एक खास वळख. हांव आयज बोनेरांक आयला गोंयची संस्कृती आनी परंपरा सगळ्यांक सांगपाक. फेणी फक्त एक सोरो न्हू पूण तेजे खूब उपयोग आहा. थंडी जाल्यार थंडेक वखद म्हण वापरता, घावे जाल्यार घाव्याचेर घालता. Good evening everyone. Looking at me you must have guessed who I am. I am smartphone Nora. I make things happen at your fingertips. हांव कोण तो जाणा तुमी? हांव एक लाचार बापूय. हांवें म्हज्या भुरग्यांक ल्हानाचे व्हड केले पूण त्याच भुरग्यांनी कुशीक रावन आपलो संवसार थाटलो. तुमकां खबर आसा शिक्षण फक्त पुस्तकांतल्यान मेळटा अशें आसना. खेळ आनी व्यायाम हो सुद्दां शिक्षणाचो एक म्हत्वाचो भाग आसा. एक पी टीचर म्हण हा भुरग्यांक खेळपाक, धांवपाक आनी व्यायाम करपाक शिकयता. हांव सोडलो म्हणान तुमी म्हणटले हांव पत्रकार न्हेसला आयज ह्या बोनेरान. हे पत्रकार म्हणल्यार ही आमच्या गोंयची परंपरा, दिवाळेची परंपरा. जे भाशेन बोनेरा जी परंपरा आमी सांबाळल्या तीच परंपरा आमी पत्रकार म्हणल्यार आमी न्हेसता. आमी आमच्या कॉलेजमाच्या पयले दिसार
गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडल्या सप्तकांत लेगीत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. 28 ऑगस्ट मेरेन कसलीच खासा शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. राज्यात फाटल्या 24 वरांत कांय सुवातांनी हलको तो मध्यम पावस पडलो, पूण गडगडाट उटंगराचो पावस वा नेटाचे वारे नाशिल्ले. ह्या परिस्थितीत व्हड बदल जावपाचो अदमास सध्या IMDन दिवंक ना. तशेंच वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. राज्या खातीर हवामानाची कसलीच खासा शिटकावणी ना. आयतारचे तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. हलको तो मध्यम पावस, वत पावसाचो खेळ, दमट परिस्थिती, उष्ण दीस, हवामानाचो ना खासा अलर्ट, तापमानात ना व्हड बदल. तापमान 32 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.